Today is the feast of Saint Monica. Monica was born in Tagaste, North Africa in the year 333. She was married off to a pagan named Pepitrus, a man who was known for his anger. With heroic patience and perseverance, she labored in prayer that her husband and their 3 children would embrace the Catholic religion. The most brilliant of her sons, Augustine, was sent to Carthage at a young age to study, but when he returned home, Monica discovered he had embraced the heresy of Manichaeism. With tears, fasting, and penances, she begged for her son to renounce his heresy. Her spiritual director at the time would prophesy, "It is not possible that the son of so many tears should perish." Eventually, Augustine escaped his mother's home in the middle of the night. Monica, filled with zeal, embarked on a dangerous journey to track down her son. She found her son in Milan some days later, and to her delight, he had come under the influence of Bishop Ambrose. After some time, Augustine was baptized by Bishop Ambrose on Easter, to which Monica would say, "I do not know what there is left for me to do or why I'm still here, all my hopes in this world being now fulfilled." Monica died shortly after in 387 in Ostia, Italy. Saint Monica is the patron saint of difficult marriages, disappointing children, and victims of adultery.
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया 826 पेज नंबर 13 826 सगळी आमी एकठांय जावया सगळी आमी लागीं सोरया दुनिया देवा वखाणुया आगोनाचो ताका जोया तारोणातूं खडप दोनिया जिवितातूं सुरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाडटा पळय तुज्या राज्यान म्हणून दावय तारोणातूं खडप दोनिया जिवितातूं सुरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाडटा पळय तुज्या राज्यान म्हणून दावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाची भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे सिप्रियानो डायस हाच्या आत्म्या पासत मागून तशेंच दुसरें दिसा रेजिना पेरेरा ह्या आमच्या सोंपलेल्या भयणीच्या आत्म्या पासत आमी मागता तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सगळींची आपलो जल्माचो दीस मनयतात एडलिन फेर्नांडीस क्रिस्टल रॉड्रिगीस तनुषा झवेदो आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता तशेंच आयज पवित्र सभेन भितर सरता एंडस स्टेझन मास्करेनस ताचेय घोराब्या पासत मागुया डॉना आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच आयज भाग्योन मोनिकाचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता आसतना किरीत भाशेन सगळ्या तरणाट्यां पासत मागुया आवयां पासत आनी तरणाट्यां पासत भोव करून जे तरणाटे चुकलोले आसात जिवितान जायते जाण जायत्यो वस्तू सोशल मिडियाचेर वो आपल्या जिवितान वायट सुवयांनी गुंतलोले आसात आनी तांच्यो आवयो तांचे बापूय रडटात तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया भाग्योन मोनिकाच्या मागण्या वरवीं ह्या सगळ्या तरणाट्यांक बरें जिवीत फावो कर म्हण बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणो आजची सो आमकां किरीत भाशेन जागृत आनी चतूर रावंक आपयता सुर्गीच्या राज्याचे आमी तो दायचे जातले जाल्यार आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक चतूर आमी रावंक ह्या सुर्गीचें राज आमचे दिसपटे जिवितान आमी सारता तेन्ना उदीक आमी जागृतायेन आमचो वावर करूंक आनी सुर्गीच्या रागाक पुरते आमी जावंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्पराकी विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया कोनवड्या बापा दुखेस्तांच्या बुसवंडारा भाग्योंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलोल्या पुता गुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणाची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची बोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुसवण तूं जा म्हूण विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन
बागयोंत पावलून कोरीतकारान बरयलेले पयली चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं आपयलो आनी आमचो भाव संस्थेन कोरीत शारान पवित्र सभेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सवें पवित्र केल्ल्याक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांव उचात्ता तें सगळें सांगता पवित्र जावंक आपयल्यांत ही चीट बरयता. तो तांचो आनी आमचो सोमी. तेवा आमच्या बापा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां. कित्याक क्रिस्त जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरेंच म्हटल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळीं भांडाराची तिबोरती तुमकां मेळ्ळ्या. पोव करून सोर प्रवचनाचे आनी सोर जाणवायेची कित्याक क्रिस्त दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोठ रिगल्या. ओतम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक प्रकाशणेन आशोवन रावता. तुमकां कसलेंच ओतम्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता दिसा तुमी अपराधा विणें आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत तीर दवरतलो. ताणें तुमकां आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटान आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. परतून म्हणया देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. दिसा दिसा तुका दिनवासतां आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची इस्तुती कोत्तां. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी कोन्निवंत ताजो तिरायेचो ताव घेवन नजो. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. पिणकेचे पिणके तुजी कर्तुबां परगट कोत्ता. तुजी बोलीस कोन्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता. तुजी महिमा कितली फांकता. तुजे वचोरयांची खबर सगळ्याक परगट जाता. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. मनीस तुजे पदवेचो भिरांकूळ कोन्यो उनितले आनी तुजे उडविकेचो प्रचार कोत्तेले. तुजे उगोणीत बरेपणाचो उगडास कोत्तेल्यांक आनी तुजे प्रणीकपणाक वाखाणटां. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. उद्गार Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. हे मात जाणू जायात केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याच्या सोत्या दिल्ल्या
विस्वाशी आनी शाणो चाकूर तो कोण? आपलो दोनी येता ते वेळार आपलें काम करता तुय ताका मेळत तो चाकूर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगल्या आपल्या दौलतीचे सोत्त्या दितलो. पूण भास्कोट चाकूर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काडाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेले घुडी त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्यां सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किरलायतलीं. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी संवसारांत जियेता आसतना सोम्याची चाकरां कशीं आमी जियेता. चाकरां म्हणजे आमी किकोंत मनशां कशीं न्हय, पूण आमकां ह्या दायजाची सुर्गीच्या दायजाची येडदेरी कशी आमकां सोम्यान ह्या संवसारांत दवरल्यात आनी सगळे हक आमकां ताणें दिल्यात. म्हणटूच ताची आज्ञा आमी पाळूंक गरज. आमी सदांच तयार आनी जागृत रावंक आमकां आज सोमी उलो मारता. आमी जाणा आमच्या घरांत तर कोणूय चोर येतलो म्हूण सांगत जाल्यार आमी चतूर रावता. तो कितें चोरून व्हरतलो, कितें खंय उबारतलो, कितें आमचें बरें आसा म्हत्वाचें, आमचीं भांडारां खंय आसात तें आमी लिपोवन दवरतात आनी अशें चोर ते वस्तूंक हात घालिना जावंक आमी भारी वावुरतात. तेच भाशेन आमच्या जिवितान, आमच्या उत्मीक जिवितान करूंक गरज म्हूण सोमी आमकां उगडास करता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते फावटी आडकुडींक सांपडटा, अडचण्यांक सांपडटा. आमी दुसरे वायट वस्तू पळयता, देखता आनी आमी करता. असल्या वेळार तोच सोमी आमकां बरीं तत्वां दिता. तोच आमचें मार्गदर्शन जाता. तोच आमकां जायते फावटी आपल्या उतरांतल्यान सांगयता कशी आमी जागृत रावता काय. खरेंच आमी देवाचें उतर वाचून नियाळटा, आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावुरता, आमच्या जिवितान वायट आसलेल्यो वस्तू आमी पयस करता. जायते फावटी आमकां दुसरीं मनशां ह्या संवसारांत घडटल्या तरेकवार वस्तूंचेर आमचो निशेध मारूंक, आमकां उलो मारूंक आमकां जागयतात. आमी खरेंच जागृत जाता वा आमी शेडेमोडाय दाखोवन सदांचेंच तें म्हणून आमचें जिवीत सारता. आनीक जायत्यो वस्तू अत्याचार घडटा, अनीत घडटा. हे सगळे वस्तूंचेर आमचो आवाज आमी उबारूंक आमकां जायते फावटी तेंको दिवंक गरज. आमी खरेंच तेंको दिता काय. देवाचें राज बाबा भयणीनो, देवाच्या राज्यांत शांती, संतोश आनी कुशालकाय आसता. ही शांती, संतोश आनी कुशालकाय हाडूंक आमकां देव ह्या संवसारांत दिसपोटी वावरूंक सांगता. जेसून आमचें सवें पयले सुवातेर आपूण मरून बापा सोशी आमकां परतून आपणायलेलीं भुरगीं कशीं करून ताणें घेतलीं. आतां ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आसूंक गरज. जेजूचें येणें आमचे मदें येतलें जाल्यार आमी पयले सुवातेर ह्या संवसारांत फावो तसलीं चाकरां जावंक गरज. जागृतायेन जियेता तसलीं मनशां, चतुरायेन जियेता तसलीं. जायते फावटी आमकां देंवचार आपले ताळणेन घालता. देंवचार तरेकवार वस्तू आमचे सवें करता. देंवचारा वरवीं आमी हांगा तुवें शेडेमोडाय दाखोवंक पावता. आज आमी ह्या जिवितांत कशें आमी जियेता ताचेर नियाळ करुया. पवित्र सभा आमकां एक बरो नमुनो कसो भाग्यवंत मोनिका दिता. तिचो पूत भाग्यवंत आगुस्तीन एक बरेंच नॉर्थाचें जिवीत जियेतालो. आपल्या जिवितांत सगळें वायट संवसारांत आसलें तितलेंय ताणें केल्लें. आपलें जिवीत एके अस्तरे संग तो सारतालो आनी अशें ताका एक भुरगो सुद्दां आसलो. असले वेळार भाग्यवंत मोनिका ताचे खातीर मागता, दुखां घडोवन देवा लागीं प्रार्थना करता. आपल्या पुताक परतून देवाशी येवंक दीस आनी रात दिसपट्टी ती वावुरता. जागृत ती आसता, कित्याक देवाचें राज गरजेचें म्हूण ती जाणा. असले वेळार भाग्यवंत आगुस्तीन आपलें जिवीत बदलूंक पावता. आज आमी खेरीत भाशेन आमच्या आवयांक देवाक दिनवासतना तांचो उगडास करुया. खरेंच जायते आमचे ह्या संवसारांत जियेतेले पूत आनी धुवो आपल्या आवयांक विसरतात. तांकां घडयेक आमी भायर येता, तांकां घडयेक आमी आजिलान व्हरून घालता. तांचो घडये आमी घरांत आसल्यार पुत्यान बरो तांकां मान दिवंक आमी घडयेक फाटीं सरता आनी तांकां किकोंत करता. आमच्या आवयांक आज किरीत भाशेन देवाक उबारतना तांच्या देणे खातीर आमी देवाक दिनवासुया.
ह्या संवसारांत देवा उपरांत आमकां जर देव दिश्टी पडटा जाल्यार आमच्या आवयच्या रुपान आमकां तो दिश्टी पडटा, कित्याक एक आवय आपल्या भुरग्याक ल्हानतान वयर काडटा तेन्ना सगल्या आपल्या जिवितांत ती त्याग करता आनी ह्या भुरग्यांचो परामोस ती करता. तर ह्या आवया खातीर आमी मागुया तांणी आपल्या जिवितांत अदीक आनी अदीक देवान तांकां सुखेस दवरूंक, आमी तांचो बरो परामोस करूंक. ती आमचे खातीर मागतात जाल्यार आमी तांकां तांचे जाणटे पिरायेर तांचो अदीक आनी अदीक परामोस करून तांकां आमी बरे तरेन आमच्या जिवितांत तांकां ट्रिटमेंट दिवंक. अशें देव आमचे सगळे उदार जातलो. आमी जेन्ना आमच्या आवयांक बरे तरेन लेखता ती आमचे खातीर मागता म्हूण आमी उगडास दवरुया आनी ह्या संवसारांत खरेंच त्याच राजाचे पुरते आमी हेरदेरी जावंक आनी जागृत आनी चतूर जातना आमी सगळे आमचेर येता ते वायटाचेर झुजूंक आमकां एमेसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेडार गीत घेवया C14 पेज नंबर 34 C14. देणी आमची पेटोवून काडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोना तूं गोविता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता, कोवा उंडो आल्तारार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुद्दू जोर भेटोयता, मारून घे म्हूण विरोध करता, आमचो हुंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो सातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजातलो, दाकाचो रोस बदलतलो, जेजूच रगत तो जातलो, जेजू आमकां पिवोन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा एकीच बली वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांत हांवें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कार्यांचो तांची जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लागच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास
नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे जीवन आमी पोरगुटा, तुझ्या येण्याक आमी देखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगातीत सपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसगार आनी शिकुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोगना म्हणटोस आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमची मोल्या कोणाक लागल्या आत्मांचो सुख जावन गेला आमची मोल्या कोणाक लागल्या आत्मांचो सुख जावन गेला आमचो आत्मो दानेला देवा दानेला आमचे काळी जोंद्रेका देवा ओद्रेका आमचो आत्मो दानेला देवा दानेला आमचे काळी जोंद्रेका देवा ओद्रेका प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिढे सोतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडूय. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरपदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोरपदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून याद जागृत आनी चतूर दिसपटी जिवितान आमी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95 F21. आयकोत्याच्या उजवाडा संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या कुंड्या पोसणार संसारात आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सामान दवरलोया. एकाच मोगान आनी
भारतांत सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सामान दवर दोनिया